नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. जिओलॉजिकल सर्वेची टीम गोंयच्या मिनाचो डाटा दिल्ली. जिओलॉजिकल बोर्डाची 15 फेब्रुवारीक दिल्ली मायनिंग ॲक्शन प्लानाचेर बसका. मायनिंग फ्रंटाचो ऑक्शनाक तांबडो बावटो. प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट चौकीदार चोर, चौकीदार दलाल. राफाल डिलाचेर सीएजीचो रिपोर्ट फाल्स. सीएजी खंय चौकीदार ऑडिटर जनरल राहुल गांधीचो जळफळाट. शहा इल्लो पर्रीकाराकडच्यान राफालाच्यो फायली व्हरूंक. गोंयचे चौकीदारूय चोर. राफाल डिलान पर्रीकारूय घुसपला. काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभूचो मुख्यमंत्र्याचेर आरोप. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो पूत अभिजाताक हायकोर्टाची नोटीस. नेत्रावळी इको टुरिझम प्रोजेक्टाच्या नांवान रान काबार केले म्हूण आरोप. जाप दिवंक 11 मार्च मेरेन प्राझ. गोवा डेरीचे पॅलेट फिडान भानगडी. खावडीन पोषक घटक सोडून भलतोच कच्चो म्हाल. कोट्यांनी खर्च. फीड बाबत दूदूय वाडना. दूधकारांची कंप्लेन घेवन सरकार न्हिदलो. प्रकरण हायकोर्टान. आणि ऑल इंडिया पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डाची एथलेटिक सर्त बुधवारच्यान बांबोळे स्टेडियमार. देशातले टॉप एथलीट्स वांटेकार. जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाचो वर्सुकी मायनिंग ॲक्शन प्लान थारावंक गोंयच्या जिओलॉजिकल प्रोग्रामींग बोर्डान मंगळारा सचिवालयान मुखेल जाणवणदाराक खात्याची बसका घेतली. गोंयान आशिल्ल्या वेगवेगळ्या मिनाच्या रिझर्वा विशीं बसकेन चर्चाय जाली. हो डाटा आतां ते केंद्रीय जिओलॉजिकल प्रोग्रामींग बोर्डाक वतलो. जिओलॉजिकल बोर्डाची गोंयच्या मायनिंगाचेर 15 फेब्रुवारीक दिल्ली बसका जाता. GSI and MECL are two agencies of the government of India which carry out exploration activities. So these are meetings of a routine nature. It is basically on 15th of February, Central Geological Promotion Board is having a meeting in Delhi to finalize the annual action plan of the Geological Survey of India for the year 2019 to 2020. So in this, if there are any inputs from the state of Goa, that was discussed in today's meeting. Nothing with regards to reopening of the mining. This is, as I told you, it's meant for deciding the annual action plan of the Geological Survey. So normally it's a consultative exercise. So all state governments are required to hold these meetings. These are very routine meetings. मायनिंग फ्रंट म्हणटा मोठ्या मोठ्या मायनिंग ब्लॉकाची पावणी हांगा परवडपाची ना. लिजाचे सरफेस रायट्स गोंयच्या मिनेरांचे. प्रकरण परत कोर्टान हुमकळपाची शक्यताय चड. आता गव्हर्मेंटान डिसिजन मायनिंग ऑप्शन करपाचें घेतलां हें म्हाका खबर ना. कारण गव्हर्मेंटान ऑक्टोबरान सेम डायरेक्टर ऑफ मायन्स आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जेन्ना मिटींग जाल्ली रिजनल वेस्टर्न झोनाची, ते मिटिंगेंत ताणें सांगलेलें की गोंयच्यो मायनींग ऑप्शन करूंक शकना आनी ते गोंयांत ऑप्शन करपाचें फिजिबल ना आनी पॉसिबल ना. हें पयलीं गव्हर्मेंटान कळयलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान. हें म्हाका इन्फॉर्मेशन खबर आसा. आतां हो एक्सरसायज कित्याक करता तें म्हाका कांय खबर ना. हो एक्सरसायज कोणाक दाखोवपा खातीर आमी कितें तरी करता म्हणून दाखोवपा खातीर करता काय रियल करतात तें कांय खबर ना. कारण ऑप्शनचो म्हाजो ऑब्जेक्शन कांय ना. ऑप्शन फिजिबल ना अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कारण गोंयच्यो ज्यो ऑप्शन आसा, कित्याक कालचे जर न्यूज तुमी जर पळयली जायत आनी ते नोटीस जर पळयली जाल्यार तातूंत ब्लॉक करपाचें अशें आसा. आतां हे ब्लॉक जे आसा ते ब्लॉक जर करतलो जाल्यार 10-10 किलोमिटर 15 किलोमिटराचो ब्लॉक करचो पडटा. गोंयांत हे ब्लॉक शक्य ना. कारण गोंयांत त्या म्हयनी दोन मायनी एके मायनी आनी दुसरे मायनी मदीं गांव आसात आनी हे जर ब्लॉक करपा जालें जाल्यार सगळे गांव ब्लॉकांनी येतले आनी त्या मागीर लोकांचे कितें करतले ते. दुसरें म्हटल्यार ह्या लोकांनी लोकांच्यो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसात. म्हणजे स्वताच्यो गव्हर्मेंटाच्यो जागा ना त्यो. ह्यो सगळ्यो लोकांच्यो प्रायवेट प्रॉपर्टीज आसात. त्यो जागा गव्हर्मेंट टेक ओवर करतलो कितें ब्लॉक करून. हो प्रश्न आसा. आनी दुसरे प्रश्न आसा की हे मायन ओनर तांकां ऑप्शन करपाक दितले काय स्टे हाडटले आनी त्यो कोर्टान मागीर 10-15 वर्सां उरतल्यो केशी. तो पर्यंत मायनी सुरू जावच्यो ना गोंयच्यो. ही अशी परिस्थिती आसा. बीजेपीचे खासदार गोंयच्या मायनिंगाची दिशा थारावंक 15 फेब्रुवारीची डेडलायन दिता आसतनाच जिओलॉजिकल बोर्डाची मायनिंगाचे ॲक्शन प्लानाचेर 15 फेब्रुवारीक दिल्ली बसका जाता. मायनिंग फ्रंटाचो तांबडो बावटो. फ्रंट उलयता ते कोतान ऑक्शन केल्यार गोंयचे मायनिंग आनी गोंयकारांची परिस्थिती
आगीतून फोफाट्यान. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्ट, चौकीदार चोर, चौकीदार दलाल. राफाल वेव्हाराचेर सीएजीचो रिपोर्ट फाल्स म्हूण राहुल गांधीचो मिडिया मुखार जळफळाट. संसदेन मांडिल्लो सीएजीचो रिपोर्टूय खंय धड न्ही. मोदी सरकारान आपल्याक जाय तसो मॅनिप्युलेट करून घेतला. हो खंय चौकीदार ऑडिटर जनरल रिपोर्ट. राफाल डिलान मोदीन खंय भ्रष्ट सरकारी नेम आनी सुरक्षेची गोपनीयता मोडपी गजाली केल्यात. जो एयरबस कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में अनिल अंबानी जी गए थे, उनकी उनसे मीटिंग हुई और अनिल अंबानी ने उस मीटिंग में साफ बोला कि जब नरेंद्र मोदी जी आएंगे फ्रांस तो एक एमओयू साइन होगा जिसमें अनिल अंबानी का नाम होगा, मतलब राफेल डील. हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री को नहीं मालूम, पर्रिकर जी कहते हैं भैया मुझे तो नहीं मालूम. फॉरेन सेक्रेटरी को नहीं मालूम, वो कहते हैं मेरी समझ में डिस्कशंस चल रहे हैं फ्रेंच कंपनी और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में. एचएल उनमें शामिल है. एचएल को नहीं मालूम, मगर अनिल अंबानी को डील होने के 10 दिन पहले मालूम है नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के मिडलमैन का काम कर रहे हैं. अब प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि अनिल अंबानी को इसके बारे में 10 दिन पहले कैसे पता लगा, किसने बताया. और इसमें एक नई चीज निकलती है, यह डिफेंस का मामला है और अगर अनिल अंबानी को और प्रधानमंत्री को यह चीज मालूम तो प्रधानमंत्री इज इन वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्रिमिनल कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए उस बेसिस पे. ये पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. ये बड़ा क्लियर मामला है. कल हमने बता दिया है, कल हमने दिखाया है that the gentleman himself is involved in this decision making. So that CAG report is a worthless report. In fact, I would term it as a Chowkidar Auditor General report. That's how I would term it. It is Narendra Modi's report written for the Chowkidar, on behalf of the Chowkidar, for the Chowkidar, by the Chowkidar. So I wouldn't call it the Compton Auditor General, I call it the Chowkidar Auditor General report. गोवा का चौकीदार भी चोर. राफाल डिलान रक्षा मंत्री म्हणून पर्रिकराकूय घुसपला म्हूण काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभूचो आरोप. गोयचो चौकीदार देशाच्या चौकीदारा इतलोच चोर म्हूण आरोप. बीजेपीचो अध्यक्ष अमित शाह खंय पर्रिकराक गोंयान मेळूंक आयिल्लो तो पर्रिकराकडच्यान राफालाच्यो फायली व्हरूंक. पर्रिकराकडेन शाह पाऊणवर कितें उलयलो काय म्हूण देशप्रभूचो प्रश्न. पर्रिकर ब्लॅकमेल करीत म्हूण खंय फायली व्हरूंक आयिल्लो. Chowkidar of Goa, who's as much corrupt as that of the Chowkidar of India, and therefore, while calling Chowkidar chor hai in relation to the Indian government, I am saying, or the Congress is saying, that Goa ka Chowkidar bhi chor hai. Who is the Chowkidar? You know him. His name? Honorable Chief Minister. I don't have to name him. You perhaps know him. I'm going to say Goa ka Chowkidar bhi chor hai. Mr. Shah, the President. Goa upache provision kiti ashile. Ka worldly kiti meeting ashile. Congress म्हणटा की ताची गोवा विजिट ही फक्त मनोहर बाब पर्रिकराच्या घराकडी आशिल्ल्यो फायली व्हरपाची आशिल्ली. जर मनोहर बाब तांकां ब्लॅकमेल करता ह्या फायलीक धरून जाल्यार ह्यो फायली व्हरपाचो यत्न ताच्या कडल्यान जालो ना जाल्यार 45 मिनटां कितें उलयतले ते. आणि एकदा ह्यो जर फायली हेल्यो तर तांच्या मनाक सुकून मेळटलो आणि मनोहर पर्रिकराक फाल्यां काडून उडयलो जातलो हे सिद्ध आसा. तांचो यत्न आसा केन प्रकारेन ह्यो फायली आपल्या ताब्यात घेवच्यो आणि आपल्याचेर जो ब्लॅकमेल जाता किंवा ब्लॅकमेल जावपाची शक्यता आसा आणि फाल्यां मनोहर पर्रिकराचे बरें वायट जर काय जालें जाल्यार त्यो फायली दुसऱ्या कोणाच्या तरी हातान वचपाच्यो हेच्या पासून आपली बचत करपा खातीर म्हणून ही विजिट आसा अशें हांव मानता. ही विजिट आशिल्ली अशें मानता. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.
मुख्यमंत्री पर्रीकराचो पूत अभिजिताक हायकोर्टान नोटीस काढली. नेत्रावळी ताणे राना वाठारांत सुरू केल्ल्या इको टुरिझम प्रकल्पाचे प्रकरण कोर्टान गेला. हायड अवे इको टुरिझम प्रोजेक्टाच्या नावान रान काबार केले म्हूण काँग्रेसीन घाल्ली याचिका मंगळारा कोर्टा मुखार आयली. याचिकादारांची प्रकल्पाक बावटो दाखोवपी अथॉरिटीकूय चॅलेंज. कोर्टान प्रतिवादकांक एफिडेविटार जाप दिवंक 11 मार्च मेरेन प्रास दिला. नेत्रावळीचो पंच अभिजित देसायान घाल्ले जनहीत याचिकेचेर हायकोर्टांत मंगळारा सुनावणी जाली. नेत्रावळी अभयारण्याक जोडून अभिजात पर्रीकराचे नांवार आशिल्ले जागेत मोठ्या प्रमाणात झाडां मारल्यात म्हूण याचिकादाराचो दावो. हो वाठार पर्यावरणाचे नजरेन संवेदनशील म्हूण नोटिफाय केला आसतना इको टुरिझम प्रोजेक्ट हायड अवेच्या नांवान रान मारला. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डान दिल्ले तत्वता मान्यतायेचेरूय याचिकादारान दुबाव घेतला. अभिजात पर्रीकराक लागून बीजेपी सरकारान कायदो कडेक दवरून अध्यादेश पास केलो म्हूण दावो. ह्या हायड अवे प्रोजेक्टाक क्लियरन्स दिवंक खंय पर्रीकार सरकारान खंय पुराय यंत्रणा वापरली. हायकोर्टान प्रतिवाद्यांक नोटीस काडल्या. केस 11 मार्चाक दवरल्या. ते पयलीं सगळ्यांक एफिडेविटार जाप दिवंक सांगल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा डेरी सुदरपा पलीकडे पावल्या. बोर्ड बदलले, प्रशासक नेमलो. डेरी सुधरना. डेरीची एक कारस्थानां आनी गैरवेव्हार प्रुडंटान एक्सपोज करून जाले. निमाणे डेरीचे प्रशासकूय नेमून जालो. तरी तेच गोरवाचे दूध वाडपाच्या नदरेन वापराचो पोषक विटामीन सोडून फिडान खंय भलतोच कच्चो म्हाल वापरतात. दूधकार आनी सोसायटीची कंप्लेन घेवन सरकार न्हिदलो. आता आनी एक भानगड हायकोर्टान. गोवा डेरीची खावड सापूच बाबत गोरवांचे दूध वाडपाक कांयच उपेग ना म्हूण इतलो तेंप दूधकार बोवाळ मारतले. दूध उत्पादनाचे आंकडे पळयल्यार चित्र स्पश्ट दिसता. मात गोवा डेरीची खावड बाबत कित्याक? हे खावडीन गोरवांक जाय तशें दूध कित्याक जायना? ह्या प्रस्नांच्यो जापो आतां एक मेळूंक लागल्यात. खावडीचो न्यूट्रिशन कंटेंटूच फाल्स. कच्चो माल पोशक नासत जाल्यार खावड दुधाक कशी बरी पडटली? फीड प्लांटात खावडीच्या उत्पादनांतल्यो ह्यो कागाळी आतां मुखेलमंत्री आनी सहकार रजिस्ट्रारा कडेन पावल्यात. मात सरकारूच सध्या हातूंत भरवण जाल्ल्यान कागाळी सरकाराचे उशेपना. गोवा डेरी गोरवांची पॅलेट पेंट तयार करता. सोसायटींनी दूधकारांच्या मागणेक लागून पॅलेटी बरोबर सरकी आनी मका चुनी खावडूय दितात. मात सरकी आनी मका चुनी हो पॅलेट खावडीक लागता तो कच्चो माल. आतां शॉकात करपी गजाल म्हळ्यार पॅलेट फीड करतना वापरूंक जाय तो न्यूट्रिशियस कच्चो माल वापरीच नात. खावड करपाक कोट्यांनी मोडून भलतोच कच्चो माल. प्रकरण मुखेलमंत्री आनी सहकार रजिस्ट्रारा कडेन पावले. दोगांनी ताचे फुडें कितें केलें तांकां आनी देवाक खबर. गोरवांचे पॅलेट खावडीत विटामीन AD3 हो घटक आसूंक जाय. गोंयच्या वातावरणात दुधाचे वाडीक हो घटक म्हत्वाचो. मात गोवा डेरीच्या पॅलेट खावडीत ह्या विटामिनाचें नांव ना. दूध उत्पादनांतल्या जाणकारां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सद्याक गोवा डेरी पॅलेट फीड करतना 3 तरेचो कच्चो माल वापरता. ताचो पोशणाच्या नजरेन कांयच फायदो ना. वेल्यान कोट्यांचो खर्च. गोवा डेरी बायपास फॅट, ऑप्टिजन 2, पावर ड्राय क्रम्बल ह्या 3 घटकांच्या कच्च्या मालाचेर विनाकारण कोट्यांनी खर्च करता. ह्या कच्च्या मालाचो दूध वाडीक पोषकतेचे नजरेन कांयच फायदो जायना. ह्या कच्च्या मालाचेर गोवा डेरीन 1,35,00,000 रुपया मोडल्यात. 2016-17 वर्सा ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण दूध 97,218 लिटर देंवले. 69,076 लिटर दूध गोंया भायल्यान हाडिल्लें. दुधाचें उत्पादन वर्सान वर्स देंवता आनी खावडीचो खर्च मात वाडटा म्हूण गोवा डेरीचो ऑडिट रिपोर्ट सांगता. MD आनी संचालकांनी गोवा डेरीत दिवे लायले ते लायले. प्रशासक नेमूनय डेरी सुदारपाचें नांव काडिना. 4 जानेराक CMO आनी सहकार रजिस्ट्राराक सोसायटींनी कागाळ केल्ली. हातूंत भरवण सरकार ती उशापना घेवन न्हिदलो. निमणे हायकोर्ट सोडून वालिना. 18 फेब्रुवाराक केस कोर्टा मुखार. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ONGCच्या मार्गदर्शनाखाला पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्डाची ऑल इंडिया एथलेटिक्स सर्त बुधवारच्यान 3 दीस बांबोळे एथलेटिक्स स्टेडियमार चलतली. देशभरातले टॉप एथलीट्स वांटेकार जातले. वर्सुकी जावपी ही सर्त यजमान ONGC फाटली 20 वर्सां जाली सेगीत जिखता. अनु IOCचो पंगड बरेपैकी आशिल्ल्यान तांकां मातसो तरी घाम काडचो पडटलो असो अदमास. It will be a 3-day event, and all the top athletes like Inderjeet Singh, shot putter, he's from IOC. He's done with his ban. He was released from the ban, and he'll be participating here. Amia Malik from IOC, top international sprinter, will be participating. From my team, Siddhant Thingalia, he's a 110 meter hurdler, and he's the national champion, and he's one of the best hurdlers ever in India yet. And other than that, I've got a team of all the Arjun awardees and
Olympians, 19 rather, international athletes are participating in this meet. So if you take it as a if you take it as an event of maximum participation, people are going to be very less. But the quality of time is going to be very high. This is something which you can expect for these 3 days. I mean, for example, Om Prakash Singh, who's an Olympian in shot put, Inderjeet Singh, they have a lovely rivalry. Saurabh Vij, again, he'll be participating in that. Inderjeet Patel and Suresh Kumar from 5,000, 10,000 meters. We've got new upcoming budding athletes like Sri Kiran, Anu Kumar. They are also participating in this event. So you'll see, you won't see a lot of athletes participating, but the quality will be really high. ONGC, NRL, IOC, HPCL, and we have AOD, Assam Oil Division, and then EIL, Engineers India Limited. All the PSU companies, oil, they're part of this. Who are the defending champions? We have been the defending champions for the last 26 years. So, yeah, ONGC has been. Undisputedly, yes. Because it's again, it depends on how you work on your, all year long, we talent scout athletes from scholarship and we give them jobs. So we do that. And I will urge all the other oil companies to do that same, you know. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.